फाटल्या दिसांनी एकलो तरणाटो मेळ्ळो आनी म्हाका म्हणा लागलो, फादर आनी खरेंच मेळूंक फकत 3 दीस आसात. हांव म्हणलें तर कितें तातूंत विशेश गजाल. आनी 3 दीस उपरांत हांव सगळें सण सोडटा फादर म्हणा लागलो. पूण हो सकाळीं म्हाका मेळ्ळलो 9 वरार आनी हांवें 3 दीस 40 दीस सोडटाय म्हणून ह्या 3 दिसांनी कितें करूंक चिंतलां हांवें म्हण विचारलें. हो म्हणा लागले 3 दीस बरे गम्मते मारी जाय फादर. सकाळीं तुपुला म्हणलेली लोपर मळ येतालो. हांव म्हळें कितें सायबा हे आतां 40 दीस सोडचे खातीर वय 40 दिसाचे पुरो बडें आतां काडचें फादर, मागीर 40 दीस जाल्ले उपरांतले बडें काडचें फादर म्हणा लागलो. तर आमी उपास करचो, भाडें काडूंक न्ही, उपास करचो आनी कितेंय आमची दंडवण करची, उपरांत गम्मत्यो आनी कुशालाय मारून आमचे जीव परत जेवसारच्या हातान दिवंक न्ही. आमी उपास करचो जावन आसा. चड आनी चड मापान देवातय लागीं सरूंक, देवातय एक जावंक, जेजू आनी आमचो संबंद बरो जावच्याक जावन आसा. दैविकाकुतीन बरलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, खरेंच आराम जाला आनी खरेंच मातसो काळ खुरपेसो वेळ आनी आमकां सगळ्यांक मेळिल्लो एक वर्तो अवकाश आमची जिणी बऱ्या वाटेन चलोवन पवित्र करूंक, आध्यात्मीक तरान ग्रेस्तगाय आपणावंक. ही ग्रेस्तगाय आपणयत आसतना आमच्या ह्या खरेंच आमी कितें करीत जाय. आमकां इगर्ज सांगता मागणें, उपास आनी दान धर्म हे आमी करूंक जाय. तर आमी प्रत्येक तरान आज उपासा विशीं चिंतया. उपास करचो म्हणटा आसतना त्या दीस आमकां चड भूक लागता. उपास करूंक ना म्हणल्या दीस आमकां कांय पडोन वचना. पूण उपास करूंक आसा, सिंचो बुधवार आयलो, शुक्रार आयलो आनी निमाणो शुक्रार आयलो म्हणटना आमकां इल्ली चड भूक पण न्हय. पूण कित्याक म्हळ्यार चड आमी आमच्या मोतीन चिंतून आसा आज उपास करीत, आज उपास करचे आनी घोत्त नासतना कांयच कळीत नासतना कितले उपास आमी करता गी ते देवाक मात कळीत आसात. आनी अशें आसता आमकां उपासा विशीं पवित्र पुस्तक प्रत्येक तरान मातेवचो वांजेल कितें सांगता म्हणलें आमी आतां आयकुया. मातेवचो वांजेल 6 अध्याय 16 वळ आमकां अशें म्हणटा, तुमी उपास करतानाय कापाट्या बरी तुमची मनां बावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपल्या सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखां मळदू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ते आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितालो. वांजेलांत उतरां भोव वापरपाय तरान आसात. आमी उपास करी जाय की करूं नजो गी म्हणल्या विशयांत आमकां तर्क करूंक अवकाश हांगा दिना. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयलें जाल्यार जेजू 40 दीस उपास ताणें केल्लो. उपरांत ताका जेवसरान नाडिल्लें जावन आसा. आनी ह्या 40 दीस उपासांत ताणें जायती सकत आपणायली जावन आसा. बापा आनी ताच्या मदलो संबंद ताणें घट केल्लो जावन आसा. ह्या उपासा देखून कितें जालें, तो आनी बाप एक जाले आनी एक जाल्ल्या करीत ताका कळीत जाल्यार आपलें मिसांव वर्तें जावन आसा. आनी त्या मिसांवाक जाय जाली सकत बापानंत त्या पुता लागीं दिल्ली जावन आसा. आनी त्या द्वारे कसली तेंतेसांव आयल्यार, कसले ओडणे आयल्यार त्या जेवसरान ताका कितलें नाडल्यार या ताळ्यांत घालूंक ओडल्या जाल्यार कांयच करूंक ताच्यान जावना. कित्याक पूत आपल्या बापाच्या मिसांवांत संपूर्ण तरान घट्टाय आपणायलो, एक जाल्लो. आनी अशें आसता जेचो 40 दिसांचो उपास आमी पळयल्लो जावन आसा. उपरांत आमकां पवित्र पुस्तकान पळयलें जाल्यार आमकां म्हणटा मोइशे 40 दीस ताणें उपास केल्लो जावन आसा. आनी मोइशे 40 दीस उपास करता आसतना देवाक तो लागीं सरलो. आपूण आबाल
आपण खंयच्या फायद्याचो न्हय, आमी कितेंच करूंक जायना म्हणलो मोयजे उपरांत देवाची कार्यां बऱ्या तरान करून वेता. दुसरे फावटी मोयजे त्याच 10 उपदेशक सिनाय पर्वता लागीं वेता आसतना देव ताच्या मुखल्यान पाश्यार जाल्लो ताका कळीत जाता. आनी देव पाश्यार जावन कितें सांगता, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, खाकुतीचो आनी दयाळायचो आनी मोवळायचो आनी मोगाचो, सुखी बक्षिता अपराध बक्षिता. तो नीज रूप रुपी त्या मोयजे कडेन उलयता. कित्याक देवाचो आनी मोयजेचो संबंध परत भोव लागशिल्लो जाल्लो जावन आसा. एलिया प्रवादी आपणे जिवनांत जायते बरे म्हण आपणोवच्या खातीर आनी आपणा थंय असली सगळी वायट काडन दंडवण करण उपास करण देवाक लागीं सरता. तर मगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांवें आनी तुवें उपास करी जाय गी आनी आमी करी जाय म्हणून आमकां सांगता की हे आमी चिंतून पळय जाय. फाटल्या दिसांनी एकलो तरणाटो मेळ्ळो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर आनी खरेंच मेळूंक फकत 3 दीस आसात. हांवें म्हणलें तर कितें तातूंत विशेश गजाल. आनी 3 दीस उपरांत हांव सगळें सण सोडटा फादर म्हणूंक लागलो. पूण हो सकाळीं म्हाका मेळ्ळलो 9 वरार आनी हांवें 3 दीस 40 दीस सोडटाय म्हणून ह्या 3 दिसांनी कितें करूंक चिंतलां हांवें म्हणून विचारलें. हो म्हणूंक लागले 3 दीस बरे गम्मते मारी जाय फादर. सकाळीं तुपुला म्हणलेली लोपर मळ येतालो. हांव म्हळें कितें सायबा हे आतां 40 दीस सोडचे खातीर वय 40 दिसाचे पुरो भाडें आतां काडचें फादर, मागीर 40 दीस जाल्ले उपरांतले भाडें काडचें फादर म्हणूंक लागलो. तर आमी उपास करचो, भाडें काडूंक न्हय, उपास करचो आनी कितेंय आमची दंडवण करची, उपरांत गम्मत्यो आनी कुशलाय मारून आमचे जीव परत जेवसारच्या हातान दिवंक न्हय. आमी उपास करचो जावन आसा. चड आनी चड मापान देवा थंय लागीं सरूंक, देवा थंय एक जावंक, जेजू आनी आमचो संबंद बरो जावच्याक जावन आसा. तर आमकां मातेव एवांजेलांत अपुर्बाय तरान सांगलां, तुमी उपास करतानाय पळय करतानाय. इफ यू फास्ट म्हणोना, वेन एवर यू फास्ट, वेन एवर यू फास्ट म्हळ्यार उपास करचो खड्डाय जावन आसा. आनी उपास करी जायत, कित्याक त्या उपासाद्वारे आमकां कितें जाता, आमच्या जिवनांत जायते आमी आपणोवंक शकता. जोएल प्रवादी 2 अध्याय 12व्या वळींत आमकां सांगता, फाटीं उपास कर, फातकांचे बंदड आसतना देव ते खाण उडोवंक आमकां फरमायता. उपासाद्वारे म्हणटा फाटीं ये आनी उपास कर आनी फातकाचे बंदड तो काण उडयता. पयल्या रायाच्या बुकांत आमी पळयलें जाल्यार आमकां पयल्या रायाच्या बुकांत वाचूंक मेळटा, आहाब रायान पातक आदारलें आनी देव एलिया प्रवादीक आहाब राया लागीं धाडटा. आनी पयल्या रायाचें पुस्तक चॅप्टर 21 वर्स 20 आनी 21 आमकां कितें म्हणटा पळया. आहाबान एलियाक म्हळें, अरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय. एलियान ताका जाप दिली, वय हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तुवें केलां हें देखून हांव तुजेर विघ्न धाडटलो, हांव तुजो नाश करतलो आनी आहाबाच्या वंशाच्या हर एक दादल्याक जावन तो गुलाम जावन तो स्वतंत्री इस्रायला मदलो काडून नापयस करतलो. आनी उपरांत आमी पळयलें जाल्यार चॅप्टर 21 वर्स 27 आहाबानी उतरां आयकून आपली वस्त्रां पिंजलीं, आपले विणगे कुडीचेर तो गोणये न्हेसलो. ताणें उपास केलो, गोणये वस्त्रां न्हिसून न्हिदलो आनी कंतीन बुडोवन हेणे तेणें भोंवलो. तेदो सर्वेस्परान तितपेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हळें, आहाब म्हज्या मुखार कितलो कालतो जाला म्हूण तुवें पळयलें मो. तो म्हज्या मुखार कालतो जालो देखून हांव ताच्या काळार विघ्न धाडचो ना. ताच्या पुताच्या काळार हांव ताच्या घराण्याचेर विघ्न धाडटालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आहाब रायान पातक केल्लें, एलिया प्रवादी वेता आनी जागवण दिता आनी ह्या वेळार तो संपूर्ण तरान ते ओपून घेता आनी ओपून घेवन कितें तो करता, तो गोणये वस्त्रां हांगा तो उपास करता. गोणये वस्त्रां तो न्हेसता आनी ह्या गोणये वस्त्रां न्हेसून संपूर्ण आपल्या कुडीची दंडवण तो करता. आनी दंडवण केल्ल्या देखून आहाब रायाचेर धाडूंक आसलें विघ्न सर्वेस्पर पाटी घालता. पळया तो म्हणटा, ताचे वयर धाडूंक आसलें विघ्न हांव धाडचो ना.
कित्याक ताच्या उपासाक हांव मेसवाला ताणें उपास करन म्हाका तो लागीं सरला ह्या देखून हांव ताचेर विघ्न धाडचो ना. ताच्या बदलाक तो म्हणटा ताच्या घराण्याचेर ताच्या पुताच्या काळार हांव ताच्या घराण्याचेर विघ्न धाडटालो. जायते जाण आज आमी चिंतूंक पुरो आमचेर विघ्न येतात, आमचेर तें तशें येतात, आमकां जायत्यो समस्या आसात. कितें आमी करूंक जाय? उपास आमी करन वर्त्या तरान आमी आमचे जिवान संपूर्ण तरान बदलावण करून घेवंक जाय. तुजे कितलो व्हडलो समस्या आसूं दी, उपासाद्वारे ते संपूर्ण तरान तुवें परिहार करूंक जातात. परिहार करचे जावन आसात त्यात देवान जोना प्रवादीच्या पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार 3रो अध्याय 1 वळी जोना प्रवादीक निनेवेच्या लोकांक परिवर्तन करच्या खातीर देवाचे उतर संदेश प्रसार करच्याक ताका धाडिल्लो जावन आसा. पूण तो थंय जावन धांवोंक पळयता, पूण देव ताका सोडिना. निनेवेच्या लोकांक ताणें देवाचें उतर आनी ताची जागवण तांकां दिवंक आसली. पूण अशें आसता 3 दिसां ती दिवं जाय आसली, पूण जोना प्रवादी 1 दिसांनी 1 मिनिटा पर्यंत ती दिता. चड वेळ तो करचिना. ताणें कशें देवान म्हाका नेमला त्या खातीर हांवें दिचें म्हणल्यार तो दिता. पूण तें लोकांच्या तोंडांत वचोन हर एकल्याच्या तोंडांत वचोन हर एकल्या कितें पावता. आनी ह्या वेळार कितें करता जोना प्रवादी 3रो अध्याय 1 वळ आमकां कितें म्हणटा म्हणलें आमी पळयव्या. जोना प्रवादी 3रो अध्याय 1 वळ आमकां ह्या पर्यंत सांगता. सर्वेस्वराचे उतर दुसऱ्या फावटी जोनाक पावलें. उठ आनी निनेवेक त्या व्हडा शाराक वच आनी जे सगळें हांव तुका सांगतालो तें त्या शाराच्या निवास्यांक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी थंय वचून ताणें परगट केल्लें जावन आसा. आनी अशें आसता ताचे परगटणी आयकल्लो तेंचो राय कितें करता. तो राय जुदेव राय न्ही, तो एक अनभवती राय. तो कितें करता पळया. ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या सिंहासना वयलो उठलो, आपली वस्त्रां ताणें काडली, गोणये वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनेवेंत अशें परगट करूंक लायलें, रायाचे आनी ताच्या अधिकाऱ्याचे परमण हे मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. पळया, रायस एक अनभवती देवाचेर ताका व्हरतो पातयेणी नातिल्ले जाल्यार तो म्हणटा आमी उपास करूंक जाय. आमचे वयर येवचो गंदळ, आमचे वयर येवचे ते कितें कडी कठीण समस्या ते आमी पूड करच्या खातीर उपास करूंक जाय म्हणून तो सांगता. उपरांत मनशां तेजे मन जाती गोणये वस्त्रां पांघरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपले वायट साल आनी आपल्या हातांक लागून आसलेलो चुलूम साणू. कोण जाणा एखाद्या वेळार देव आपलें मन बदली करूंक पुरो बदलीत आनी आपलो जळटो राग तण करीत. आनी अशें आमचो नाश जावचो ना म्हणटा तो. अशें आमचो नाश जावचो ना. देवान ताची प्रतिक्रिया पळयली, ताणें आपल्या वायट जालीक पाट केली. हें सगळें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण ताचेर धाडटलो म्हणून ताणें ताका परगट केल्लें. त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिल्लें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. पळया कितलो अपुरबाय तरान जोना प्रवादीन परगट केल्ले ते वर्ते देवाचे उतर आनी तांचे वयर येवंक अशी विघ्ना हे सगळी समजल्लो राय म्हणटा आमी उपास करूंक जाय. आनी ताणें केल्ल्या उपासा देखून आनी ताचे सगळीं मनशां आनी जानवरां तांणी सयत उपास करी जाय म्हण सांगलें देखून कितें घडलें थंय जाल्लें जावन आसा. आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें ताका परगट केलें. त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिल्लें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. ताणें आपलें मन संपूर्ण तरान बदलिल्लें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सोम्या जेजो, होगळाप तुका सोम्या जेजो, वंदान तुका सोम्या जेजो, आराधन तुका सोम्या जेजो. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, तर उपास केल्ल्यांत आमकां कितें मेळटा म्हणून आमकां सेंट थॉमस अक्विनास ताच्या शिकवणेंत अशें सांगता. 3 रितीर तो आमकां सांगता आनी उपासाचो फायदो आमकां कितें म्हणून कळीत करता.
3 उद्देश असे आसात. पयल्यान उपास त्याग असो आनी दंडवण्याचो गुर्त जावन आसा. उपास त्याग असो आनी दंडवण्याचो गुर्त जावन आसा. उपास केल्लोरी आमच्या कुडीच्या कुशलायेक खाडू घालून दंडवणी आमी करताव. पळया, त्याग असो आणि सॅक्रिफिसाचो ह्या दंडवण्याचो गुर्त उपास जावन आसा. आनी ह्या देखून आमच्या कुडीची दंडवण आमी करता, रक्तमासाच्यो वंदवण्यो आमी थांबयता आनी ह्या देखून आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण करूंक शकता. दुसरो उद्देश कितें? उपास केल्ले वरी आमची मत सर्गींच्या संगतीतय उबारूंक आमकां साथ जाता. सर्गींच्या संगतीतय हांव म्हळें पयलेंच, जेजून 40 दीस उपास देखून आपल्या बापा सांगात एक जालो आनी बाप आनी ताचो अर्थ संबंध ताणी घडलो जावन आसा. मोयजे बलिश्ट जालो उपास देखून आनी सरस्वती देव ताच्या मुखल्यानूच वचून उलोवन ताचे सांगाता जायते संभाशण करूंक लागलो. एलिया प्रवादी आपल्या सगळ्या विघ्नांतले ताका भायर हाडलें आनी आमी पळयलें जायते राय आमच्या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयल्या प्रमाणे उपास करन आपली जिणी बदलून तांचे वरेंची विघ्नां ताणें उणी केल्ली जावन आसा. त्या देखून उपास केल्ले वरी आमची मत सर्गींच्या संगतीतय उबारूंक आमकां साध्य जाता. उपास आमकां मागणें आनी नियाळ करूंक आदार जाता. आमचे मागणें बोवापुरवायतरान देवाक लागीं सरूंक आमकां एक हातेर जाता. दानियल प्रवादीन 3 हप्ते उपास केले वरवीं ताका देवाचें उगडापण जाल्लें जावन आसा. दानियल प्रवादी, दानियलचो ग्रंथ 10 अध्याय 2 ओळ आमकां कळीत आसा. दानियल प्रवादी विशयान तुमकां चड वाचूंक जाय. वचा दानियल प्रवादीचो ग्रंथ 6 अध्याय. थंय दारियोस राय त्या दानियलाचे वर्ते शाणेपण जाणटी काय पळोवन ताका वर्तो अधिकार दिता आसतना दुसरे अधिकारी ताचे विरोध उपराटले आनी तांणी रायाक मात्र आमी पुजो करी जाय, रायाची मात भक्ती करी जाय, दुसऱ्या कोणाकी भक्ती करनो म्हणून एक हुकूम घाली आनी कायदो केलो आनी ताचे वयर रायाची दस्खत घाल्ली जावन आसा. पूण दानियल प्रवादी देवाक मानवल्लो, देवा वयर व्हरतो मोग आसलो, देवा मुखार वचून तो सरपडलो. पळयले उरले अधिकारी वचून राया कडेन कंप्लेंट करतात, फिर्याद व्हरतात आनी राय ह्या वेळार कितें करचें म्हण कळीत नासतना दानियलाक आपोवन ताणें केल्या चुकी खातीर ताका सिंहाच्या दोलयेंत उडोवचें एक परमण दिता आनी तें परमण थंय ताणें केल्लें जावन आसा. आनी अशें आसता रायाक दानियल प्रवादीन मरण पावचें नाका आसलें. तो राय ह्या वेळार उपास करता. दारियोस राय उपास कर मागता, तुजो सर्वेस्पर तुका राखो दी. आनी उपरांत राय दुसरे येवन पळयत आसतना दानियल प्रवादी म्हणटा तुजो सेवाक हांगा आसा, हांव जिवंत आसा. सिंहाच्या दोलयेंत आसल्यार त्या रायाच्या उपासा देखून आनी दानियलाच्या बरेपणा देखून तो वांचता. सिंहा ताका ग्रासिनात, ताच्या बदलाक तो सुरक्षीत तरान भायर येता आनी राय वर्त्या तरान संतोसता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी देवा लागीं सरता आसतना, देवा लागीं जाता आसतना देव आमकांच बऱ्या तरान घेता म्हणल्यार एक वर्तो दाखलो हो जावन आसा. तिसरे उद्देश कितें? उपास आमकां आमच्या पातकांचे पारीकपण दिवंक आधार जावन आसा. सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून, रुदान करून, हुस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. जोएलचो ग्रंथ चॅप्टर 2 वर्सेस 1 and 2 कसं म्हणटा पळया, उपास करून, रुदान करून, हस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून तुमी येया. तर आमचे उपास अपुरबायेचे जायचे तर आमी आमचे सगळे काळजां मना देवा थंय एक करून उपास धरूंक जाय आनी कालते जावंक जाय. कालती जावंक आमकां देवान आपयला. कालत्या मनाची जाता आसतना त्या खातीर जोएल प्रवादीच्या ग्रंथान आमी पळयता, तो म्हज्या मुखार कालतो जावन आहाब राया विशयांत सांगता आसता. रायाच्या बुकान आमी पळयता आहाब राय म्हजेशें कालतो जाल्लो तुवें पळयलें मू म्हणटा देव एलियाक आनी त्या प्रमाणे तो ताका कालतो करता. तर मगाच्या भाव आनी भयणी, आमी ह्या प्राचीन काळार कितें करूंक साध्य जाता? आमचे उपास कशे आसा जाय, आमी ते कशे मानून हाडी जाय म्हणल्याक इसाया प्रवादी भोव अपुरबाय तरान आमकां सांगता. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ चॅप्टर 58
वर्सस 5 ऑनवर्ड्स 6 ऑनवर्ड्स आमकां अशें म्हणटा, हांव पसंद करता तो उपास हो. हांव पसंद करता तो उपास कितें म्हणटा पळय देव. आनी तिच्यो संकळी मोडा, जुवांचे बांद सोडया, दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया, हर एक जू मोडून उडया, बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया, आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना पंत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गायी बेगीनच बरे जातले. पळया उपास म्हणलो कसो आसा जाय. संकळी तुटोवचो, संकळी अनितीचे नितीन आमी चला जाय. नीत आमचे थंय दरवस्त मापान दिसोन येत जाय. जुवांचे बांद सोडया, कितें जकड बांद आसा तांचे बांद सोडया, दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया. आमी उपास करतना फकत आमचे मुखामळां धर्न, मुखामळार उपास करता म्हण हेरांक कळीत जावच्या खातीर आमी मुखां भावोवची न्ही. संतोसान आमी जायती कामां करूंक आसा म्हणटा इजाया प्रवादी. आनी इजाया प्रवादी देवाचें उतर आमकां परगटता, हर एक जू मोडून उडया. जू कितें तें आमकां बांदपासान घालता, तें आमकां खसकेंत आमी बरें करिनासतना आमकां आडयता, तें सगळें मोडून उडया. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. आनी ह्या बरें म्हणटा आसतना हांव सगळे हे उपास ह्या करेजमाचो वेळ 2 शब्दांनी तुमच्या मुखार दवरता. हाका आमी म्हणटा डेथ क्लिनींग. डेथ क्लिनींग म्हळ्यार आमी मेल्ले उपरांत सगळें क्लीन करचें, सफाई करचें, सगळें नितळ करचें. पूण मेल्ल्या उपरांत नितळ करूंक न्हय. आतां हांव डेथ क्लिनींग तुमचे कडेन उलयतां. जिवंत आसतना आमी करचें डेथ क्लिनींग. हें आमच्या जिवंत ह्या जिवितांत आमी आसा आज आनी ह्या करेजमाच्या काळार आमी तें केलें जाल्यार आमचें जिवन भोव अपुर्बायेचें, संतोशाचें, माया मोगाचें जावंक पावतलें. तर डेथ क्लिनींग म्हळ्यार कितें? डेथ क्लिनींग 2 तरांचें आसा. एक मेटेरियल क्लिनींग म्हणटा आमी ताका. मेटेरियल क्लिनींग म्हळ्यार आमचे ते आसचे वस्तू, आमचे जायते वस्तू आसात हे क्लीन करूंक. क्लीन करचें म्हळ्यार ताची सफाई करचें म्हळ्यार कितें म्हण हांव तुमकां विवरण सांगता. दुसरें जावन आसा आनी एक यस, आनी एक यम मेंटल क्लिनींग. वन इज मेटेरियल क्लिनींग आनी एक मेंटल क्लिनींग. मेटेरियल क्लिनींग म्हळ्यार कितें? मेटेरियल क्लिनींग म्हळ्यार आमी पुंजयता पळय, जायते आमचे कडेन पुंजोवन दवरता आनी पुंजोवन 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 आमकां कितलें मेळ्ळ्यार पावना. आनीक आमकां चड आशा आसता आनीक मेळत जाय आनीक जाय म्हूण आमी जायते पुंजयता पळय. हे मेटेरियल आमचे ते ह्या संवसारी लौकीक वस्तू आमी जायते पुंजयता. आनी अशें पुंजोवन कितें करता? पयशे पुंजयता जावंक पुरो, भांगार पुंजयता जावंक पुरो, जागो पुंजयता जावंक पुरो. जायते घरांनी वस्तू कितले हाडल्यार पावना. थोडीं जाणां वेतात. हांवें पळयलां थोड्या मालाक वतात. पयलें बिग बाजारांतले आतां मस्त तरेचे मालां आयल्यात. आनी हांव मालाक गेल्ले क्षण एक व्हडली ट्रॉली काडून येतात. तांकां गरजा की ना कळीत ना मोगाचें न्हू. थोडे वस्तू भरतात. आनी हांवें आमच्या तीच कालांत एक पटी एका मनशान वस्तू हाडिल्ले पळयल्ले आनी ताणें बोर नाडले म्हयन्याक म्हणून. म्हयनो जाता आसतना अर्धे सयत खाली जावनात, तितले वस्तू उरले. तर आमकां गरज नातले अनावश्यक वस्तू हाडन आमी पुंजयता आनी आमचें वजें वाडयता म्हूण सांगेत. हें मेटेरियल आमी चड आनी चड केल्ल्यान कितें जाता? आमचें वजें वाडटा. आनी अशें जाल्ल्या देखून आमचें मन ताचे वैरीत येता. आमकां कितें म्हणटा पळया, माथ्यावचो वांजेल 6व्या अध्यायांत परतून आमकां सांगता, संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. हांगा खलम म्हणटा आनी कीड खाता. संवसारांत दिरवी पुंजय नाकात. पोर एक दीस एकली म्हणा लागली, म्हजे कडेन एक 1,500 कापड आसा फादर. हांव म्हणलें 1,500 कापडांक कितले कापड जायचे पडटी सायबिणी म्हणून सांगलें. काल्याक दवरलां आनी की म्हाका जाय न्हय. हांव म्हणलें तोडी दवर आनी दुसऱ्यांक दी. ती लागेज कित्याक? तूं मेल्ल्या उपरांत काडूंक ती बोब घालूंक आसा. ती काल्याक जाय आसलें इतलीं कापडां. थोड्यांनी पुंजोवन 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 दवरलें. थोड्यांच्या घरांनी भितर वचून पळोवना जाल्यार सदां एका माटाचें फिलींग येता आनी कितलें पुंजयलां म्हूण तें सोडूंक नाका. त्या देखून आमी उरण जायना. हांगा म्हणटा दिरवे पुंजय नाका. हांगा कीड खाता आनी चोर खाना घालता.
खान्ना नागयतात पण दिरवे पुंजया सरकार थंय कलम मांडना खीड कायना आनी सर कान्ना घाल नागयना थंय कित्याक जंय तुजें दिरवे आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड आणि प्रेज द लॉर्ड. मॅटेरियल क्लिनिंग मोगाचें न्हू, आमचे ते आसले वस्तू आमी धुवन पुंजोवन मेल्ल्या उपरांत ते सफाई करता आसतना उरिल्ल्याने पुरपुरचे नाका. हाका घाल्या कसली वर्बोस आशा आनी हे पुंजयले आज क्लीन करूंक कितले कश्ट मारतात म्हणून सांगून ताणें आमचे खातीर पुरपुरचे बरी करचें नाका. मोगाचें न्हू, तुका कितें गरज आसा तितलें मातोर उरिल्लें काण दी, वचून दी सगळें दी, उदारपणान दी आनी देव तुका जाय ते पाटीन दितालो. आमचो एक फ्राद आसलो, फ्राद विजय मिनेस, सगळ्यांकी वळख आसा. जायते जाणां बरो मायपासी मोगाळ हर एक कडेन बरो उलयतालो आनी ताचे ते एक प्रकृती विशयंत आनी मनशा विशयंत जायती एक रूस आसली. रूस म्हाका दी तुज्या मोगाची म्हणून ताणें जायते एक बरें गीत गायिल्लें आसा, रचयल्लें आसा. त्या देखून ताका रूस मनशाची जायती आसली. मोगाचें न्हू, मरण पावतना ताका वर्सां 80 आनी तो मरण पावल्या दीस हांव ह्या सांतांना प्रायरींत आसलो आनी ताचें मन करून आमी आयल्या, सांजे पेज जेवल्या आनी दुसरे सकाळीं आमी ताचें एक रूम क्लीन करया आनी ते रूम दुसऱ्यान दिवंक जाता म्हूण गेल्या. मोगाचें न्हू, अर्ध्या घंट्या भितर ताचें रूम साफ सफाई पुरो पुसून आनी सगळें क्लीन करून जालां. तर तुमी जस्ट इमॅजीन करा, आमी दोगा जाणांनी मात्र एक अर्ध्या घंट्यान ताचें रूम सगळें क्लीन करचें जाल्यार ताच्या रुमान कितल्यो वस्तू आसतात. थोडे एक 2-3 लोब आसले आनी थोडे बूक आनी थोडे तेचे एक 2-3 पॅन्टां आनी ताचे वस्तू आनी तितलेंच मोगाचें न्हू. आनी हे इतले वेकी आमी क्लीन कर जाता आसतना आमी म्हळें एक कापुजीन फ्राद आपणा खातीर कितेंच आपणाय नासतना देवाच्या राजांत आपणें सगळें दिरवें पुंजयलां ताणें आनी त्या देखून तो संतोशान आसतलो, हर एक कडेन संतोशान आसतलो. मरणा पर्यंत टीव्ही पळोवन अपुरबायतारान हेरां सांगा तो उलोवन गजाली करनासलो. ताच्या हर एका उतरांत तो हेरांक जाय जाल्लें उत्तेजन दितालो, बरेंपण दितालो, बरें प्रेरण दितालो. आनी असलो एक फ्राद आमचे सांगता आसतना आमी म्हळें आमी जाय ताचे सारके. आमचे थंय ह्या संवसारी लौकीक वस्तू पुंजोवची आशा आसा तर आमी देवाक लागीं सरूंक कश्ट जाताले. पळया मोगाचें न्हू, जुवांच्या वांजलांत कितें, जुवांच्या पयल्या पत्रांत कितें लिखलां म्हणलें. जुवांचें पयलें पत्र चॅप्टर 2 वर्सेस 15 बरें आयकया आनी त्या प्रमाणे तुमी करशात तरी खंडीत जावन देवाचो मोग आमचे तर बरोवन वमतलो. ह्या संवसाराक आनी तातूंत आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. मॅटेरियल possession, material desire, material craving वस्तू येऊन दी जाय. आज मेळटात म्हूण आमी कितेंय हाडटा, तेच पयशे बऱ्याक आनी हेरां खातीर आमी उपयोग केल्ले जाल्यार तेच वस्तू आमी हेरांक दिल्ले जाल्यार तांचे इल्लें रडणें रावते आसलें गी, तांची इतली परिस्थिती बरी जाती आसली गी आनी त्याच वरी म्हज्या जिवनांत सरकार हांव दिरवें पुंजयता आसलो गी. ह्या संवसार आसले वस्तू तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. जो कोण ह्या संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत असले सगळे म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलवणी, तशेंच जिवनाची पोकोल दावलात. पळया जायत्या जाणांक आमकां वस्तू, कारां, घरां सगळें जायचें आनी अशें आसतना आमच्या जिवनांत आमी गम्मात्यो मारता, खुशालाय करता आनी ह्या देखून गम्मात्यो मारी जाय हेरांच्या उदारगतेंत, खुशालाय आमकां आसा जाय हेरांच्या बरेपणांत. आनी अशें आसता आमी आमचे इतले गम्मते मारून आमचे निसांतान करूंक तशें जिवनाची पोकळ दावलात हें सगळें बापातावन न्हय बगार संवसारांतावन आयिल्लें. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदां काल बाळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सदां काल तो बाळटा. आनी अशें आसता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमचें जिवन भोव आपुबायचें करूंक, आमचें जिवन मोगाचें करूंक मॅटेरियल क्लिनींग भोव गरजेचें जावन आसा. ह्या प्राचीन काळार कित्याक तुका गरज ना, पळोवंक गेल्यार आमकां पुरो गरज म्हूण दिसता
पूण तें कितें तो व्हरनोताय वेताना ना. तुमी पळयलां हेच कोरोना पॅन्डेमिका वेळार कितलीं जाणां मरण पावल्यांत, तांचे आसले आस्त तें हें सोण गेल्यांत. थोड्यांक तेचे विलोरी करूंक कशें तुका आनी म्हाका दिवना म्हणून घात तुमी खंडीत जावन तुका आनी म्हाका न्ही ती, पूण तांची ती आस्त विलोरी करूंक थोडे बारीक कश्टल्यात. कितें करचें काय करचें खंय आसा कोणा कडेन आसा म्हूण थोड्यांक कळीतच जावना. आनी थोडे जाण ह्या पॅन्डेमिका वेळार मरण पावले उपरांत उरिल्ल्यांची परिस्थिती बारीक सुदारल्या म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार ताणें दिल्लें सगळें देवें हाचे कडेन आसलें तें आतां कोणाक कळीत नासलें. हांवें कोणाक कळीत जावन वचो म्हूण म्हजें पुंज आयिल्लें देवें कोणा कडेन पुंज आयिल्लें आसा पळय तें ताणीं खावन गेल्यात. कितें फायदो? ताच्या बदलाक तुवें चार बरेंपण केल्लें जाल्यार कालच हांवें आयकलें त्या मनीस मेलो खंय फादर, ताणें कांय बरें करूं ना खंय रुमांत दरबस्त आसलें खंय फादर. ताच्या रुमाक ताची बायल कोणाक वचूंक सोडिनातली खंय. पुंजोवचें पुंजोवन दवरचें. वचा पळया आमची दारां भोवन करता आमी कित्याक म्हळ्यार तातूंत भितर घालें आसा त्या देखून आज म्हजें दारो केन्नाय ओपन दवरता सांगता तातूंत कांयच आसचें नाका. आमचें मॅटिरियल क्लिनींग एवरी डे एवरी मिनीट आमी केलें जाल्यार आमी संतुश्ट आसतल्या खुशयेन आसतल्या मोगाचें न्हू. तुमकां सांगता 24/7 म्हज्या रुमाक हांव बीग घाली ना, बीग नांतना काडून उडयलां तें खंय आसा कित्याची चावी म्हण मागतू ना बेगी ना. पूण कोण कितेंच करिना. हांव सांगचें आसा म्हज्या फ्रातींक तुमकां कितेंय जाय वसा. म्हणजे मस्त टेन्शन उणें जाता कित्याक म्हळ्यार थोडी उडास नासतना खंय बायकाची काराची की भितर उरली तर हांवें बीग घालें जाल्यार ताणी म्हाका फोन करचें. हांगा कांय ना, केद्दाळ म्हज्या रुमा वसा कितें तुमकां जाय सदां आनी काडा आनी व्हरा. कांयच म्हाजें टेन्शन वस्तू फ्री जालें, म्हजें कामूय उणें जालें. आनी याद करून तुमची पोरांची घरां ओपन दवर म्हूण आमी सांगना. हांव मागीर सांगो फादर इच्छेन सांगलें आमचे खंय खंय गेले म्हणून वर्सांतल्यान सांगोंक घात मागीर तुमी. त्या खातीर तुमकां सांगता आमी चड ताचे विशयांत गण्य करन तातूंत आमी मेतेर जाल्या तर देवा आनी आमच्या मदलो संबंद उणो जाता मोगाच्यान. मॅटिरियल क्लिनींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेकंड मेंटल क्लिनींग. आतां हें मेंटल क्लिनींग कितें? मेंटल क्लिनींग कितलेशा वर्सांनी कोणेंगी कितेंगी सांगलें, कोणेंगी कितेंगी दुखयल्लें, कोणेंगी कितें आमचे राग हारवले तें सगळें काणकोण आमच्या सबकॉन्शियस लेवलार दवरचें. आनी मागीर म्हाका सपनां दिसतात फादर, म्हाका व्हडली आकृती दिसता फादर, म्हज्या मुखार तो आयलो फादर, म्हज्या मुखार वो आयलो फादर. तुवें दवरलाय न्ही फाटीं फाटल्यान दोन बसोन 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 तें वो जें काणकोण ताच्या बदलाक मेंटल क्लिनींग एवरी डे. तुका सिरकचो ग्रंथ कितें म्हणटा पळया, सिरकचो ग्रंथ भोव अपुर्बायतारान आमकां सांगता कितें आमचे जिवनांत आमी करूंक आसा. सिरकचो ग्रंथ आमकां सांगता तो कितें आसा तुजे थंय तो क्रोध हगे निश्ठुरकाय तें सगळें काणूडोंक जाय म्हूण सांगता आमकां. आनी अशें आसता आमचें जिवनूय आमी बरें करूंक जाय म्हणून तो आमकां ताकीद दिता. सिरकाचो ग्रंथ चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 7 तुमकां पोव वापरपायतरान सांगता तुज्या ग्रेस्तकायचेर तुजी पातयणी दवरिनाका. वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणा नाका. पळया म्हणटा तुज्या काळजाच्या अत्रेका प्रमाणे जियोंक तुज्या वंदवण्या फाटल्यान वचनाका. मॅटिरियल थिंग्स म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणा नाका. कित्याक सरस्वत तुका केस्त लायलेल्या पगार रावचो ना. हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणा नाका. कित्याक सरस्वत भोव सस्तीक बॉक्साणें मेळटालें म्हणून पातयेवन पातका वयर पातक करिनाका. ताची काकूत ओड आनी सगळीं म्हजी पातकां तो बक्षिता अशें म्हणा नाका. कित्याक काकूत आनी क्रोध दोनूय ताचे कडेन आसात आनी पातकांचेर तसो राग पेटता. सर्वेस्पर परतून येवंक गळाय करिनाका. आज वा फाल्यां म्हूण तुजी परतवणी फाटीं घाली नाका. कित्याक अवचीत सर्वेस्पर राग पेटतलो आनी कस्तीच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो. अन्यायान जमयलेले ग्रेस्तकायेचेर तुजें काळीज दवरिनाका. क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसलेच फायद्याक पडची ना, कसलेच फायद्याक खंडीत जावन पडची ना. आनी अशें म्हणटा अन्यायान गळसिल्ली ग्रेस्तगाय एक महापातक जावन आसा म्हणटा पापा फ्रांसीस. थोडी पातकां महापातकांक ताणें लागू केल्यांत जायते आसात. तुमकां ते मुखेल्या दिसांनी आमी सांगतले. पूण अन्यायान गळसिल्ली ग्रेस्तगाय ती महापातक जावन आसा. आनी अशें आसता मेंटल क्लिनींग आमच्या मोतींत आमी आटोवचे जाय ते नाका जाल्लें चिन्नां हेरांचेर राग क्रोध द्वेश हगे दुस्मानकाय
तें दवरन प्रतिकार प्रतिविरोध हे सगळें काणून आमची जडाय वाडोवची त्या खातीर जेजू म्हणटा माथ्याचो एवांजल चॅप्टर 11 वर्स 28 कश्ट केलें न्हू आनी वजन वयतलें न्हू ये वजन फकत मेटेरियल न्ही मेंटल वजन आपलें तें सोड ह्या दिसांनी जायते जाणां म्हणटा उद्वेग फादर एंग्जायटी फादर फियर फादर कित्याक हें सगळें धरून बसता कंत बेजाराय चिंतना कितें जाता काय मुखारीक कितें करचें काय हे सगळी चिंता देवा वयर सोडू आयचो दीस खाणगे पयलो दीस हो दीस खाणगे सकण जावन सांजे म्हजो संतोशान राव कोणी कितें सांगलें जाल्यार तें आठवून बसनाका तुजें कांयच वचना तुजें मांस खायना ती मांस जिरचें जाल्यार इल्लो उपास करन दंडवणी करन ह्या उपासाच्या ह्या करिज्माच्या काळार जिरोवन दी आनी अशें आसता मेंटलांत तुज्या मायंडांत जायतें दवरन तूं संपूर्ण तरान तुजें सत्यानाश करून घेनाका मेंटल क्लिनिंग बऱ्या तरान जाय कोणाक बगसूंक आसा सगळ्यांक बगसून सोडो कोणेंय तुका अन्याय केलो कोणेंय तुका अपमान केलो अवमान केलो निंदा केले ह्या तुका अन्यायान अनितीन तुका कितेंय सोडून घडलें तर तांकां बगसी आनी तुज्या मोतीन तें सगळें दवरून बसून तुजें जिवन विपाड करिनाका त्या खातीर उपास आनी हो उपासाचो काळ करेज्म भोव अपुरबायेचो आमी कोणेंय सांगता म्हूण करचो न्ही म्हज्या संत कुशेन हांवें करन हातूंत हांव न्हू हांवें जायतें बरेंपण आपणावचें जावन आसा तर मोगाचें न्हू सगळ्यांक बरो अपुरबायेचो कुरपेचो काळ मागता देव तुमकां आशिर्वादांनी बरो दी सगळें तुमचें कुटुंब आनी तुमचें वैयक्तीक जिवन बदलून देवाक लागीं सरा आमेन प्रेज द लॉर्ड and praise the Lord.